मशीन एक हांवें सर्क्युलर इश्यू केला फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज. आय विल गिव अ कॉपी ऑफ द सर्क्युलर. तुम्ही जाणा सगळ्याहून आज व्हडलो प्रॉब्लेम जेन्ना आमी म्हणटा वी शूड मेंटेन गोवा क्लीन एंड ग्रीन गोवा. गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज सारकी कलेक्शन जायना आसलें. गार्बेज हुंय उडयता लोक. पंचायत थोडे बाकी सगळे कामां ते इंट्रस्ट घेता. चड करून हांवें पळयलाय सगळ्यो पंचायत न्ही, थोड्यो पंचायत ओन्ली लायसन्स इश्यू करपा जाय, ऑक्युपन्सी इश्यू करपा जाय. व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येता तिंगा रोखडी तांकां परमिशन दिवपाचें. सो हें ना जावपा खातीर गार्बेज सारकें हँडल करपाचे खातीर जे पंचायत गार्बेज सारकें हँडल करना, जे व्हडले प्रोजेक्ट येता तिंगा गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम सारकी ना, आमी परवानगी दिवपाना. तांकां पंचायती कडेन ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक ओ कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिवपाक आमी परवानगी दिवपाना. कंपल्सरली द BDOs will have to monitor which panchayat, which project more than 4 flats comes up, they have to put it up to the BDO. BDO inspection करतले. गरज आसल्यार somebody from directorate of panchayats will also come inspect, and if the garbage system is in place, they are handling garbage systematically. म्हणजे segregation at source. They garbage, wet garbage and dry garbage. Segregation at source. And if the ward is clean, if the panchayat area is clean, then these projects can come up in that area. Or if a particular proponent of a project puts up a proper system wherein garbage sarki handle जावपाची पावलां उचललेली आसा, जे फळ लोकांक मेळटा टू मेंटेन क्लीन एंड ग्रीन गो, then immediately they will give the clearance and they will allow the panchayat to issue this certificate. की बॅच एक टॅक्सी चलोवप म्हणल्यार एक बॅच जाय पडटलो. बॅच म्हणल्यार एक कंडिशन आसतालें 15 year डोमिसायल आनी पुलीस क्लियरन्स मेळपाक जाय आशिल्लें. सो हितून कोण उरताले? लास्टाक गोंयकारूच उरताले. 15 year डोमिसायल आनी बॅच म्हणल्यार आतां अशें जाल्लें आसा ते जजमेंटांचो आदाराचेर लोकांनी मिसइंटरप्रिटेशन करून आमच्या डिपार्टमेंटान तेन्ना कोणूय उठसूट टॅक्सी ड्रायव्हर जालो विदाउट एनी बॅच ऑर एनी पुलीस क्लियरन्स. आतां आमी तो सर्क्युलर सुपरसीड करून ऑर विड्रॉ करून दुसरो सर्क्युलर आज इश्यू केला. आज सोन जो टॅक्सी ड्रायव्हर जावपाक सोदतलो ताका बॅच जाय पडटलो. He will have to compulsorily go through the procedure of applying for the badge, which was the practice earlier, along with the police clearance and 15 year domicile. So हेजे जाले कितें कॉन्सिक्वन्स म्हणल्यार गोंयकारांच्या हातीन टॅक्सी चलोवपाचें बिझनस उरलें.